Utpoti chapter 2. हे पोरी, अंतराल आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण कोत्तालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो दीस पवित्र केलो. कित्याक सगळें रचून जातोच देवान त्या दिसा विसव घेतलोलो. हो जावन आसा अंतराळाचो आनी पृथ्वीचो ओरोम. तेन्ना तीं रचोन आयलीं. वैकुंठ आनी मनशाचे सोडटेची तपासणी. तेन्ना सर्वेस्परा देवान पृथ्वी आनी अंतराळ रचलीं. पृथ्वीचेर कसलींच रानवटी जिलकुटां नासलीं आनी जमनीर कसलेंच तोंड किल्लूंक नासलें. कित्याक सर्वेस्परा देवान पृथ्वीर पावस धाडूंक नासलो आनी शेतकामत करूंक मनीसूय नासलो. पूण पृथ्वेंतलो एक व्हाळ वयर सोदतालो आनी पृथ्वेची सगळी जमीन शिंपतालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनीवेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुडांनी जिविताचो स्वास घालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान वैकुंठांत उदेंते वाटेन एक भाग लायलोली. तातूंत ताणें आपणे रचलोल्या मनशाक घालो. सर्वेस्परा देवान जमनींतली तरेतरेचीं पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक झाडां किल्लोशीं केलीं. त्या भायर बागे मदेकत जिवीत दितो रूख आनी तशेंच बऱ्या आनी वायटाची जानवाय दितो रूख. वैकुंठांत एक नोद व्हांवून ती आख्खी भाग शिंपताली आनी वैकुंठा मुखार ते नदीचे 4 फांटे जाताले. पयल्या फांटाचें नांव पिशॉन नद आनी हो फांटो हाविला गांवचे भोंवती पसरता. अस्सल भांगार, मोतयां आनी गोमेदूय थंय मेळटा. दुसऱ्या फांट्याचें नांव गिहोन नद. ही खुश गांवां भोंवती पसरता. तिसऱ्या फांट्याक तिग्रीस नद म्हणटात आनी ही असिरियेंत पावल्या आनी चवथ्या फांट्याक युफ्रेटीस नद म्हणटात. जमीन रोवूंक आनी तिचो परामोस करूंक सर्वेस्परा देवान मनशाक त्या वैकुंठाच्या भागेंत घातलो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक आज्ञा घाली म्हूण भागेंत आसलोल्या सगळ्या रुखांची फळां तुज्यान खावं येतात. पूण बऱ्या आनी वायटाची जानवाय दित्या रुखांची फळ मात खावं न्हय, कित्याक तें खाशी त्या दिसा तूं मरतलोय. सर्वेस्परा देवान म्हणलें, दादलो एकलो आसलोलो बरो न्हय. हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन कोत्तलों. सर्वेस्परा देवान जमनीवेलीं सगळीं जानवरां आनी अंतरावेलीं सगळीं सुकणीं रचलोलीं. तांकां कसलीं कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सर्वेस्परान तांकां मनशाशीं हाडलीं. दर एकाक मनीस नांव दितलो आसलो तेंच नांव तांकां पडटलें आसलें. सगळ्या पोसपाच्या मनजातींक, अंतरावेल्या सगळ्या सुकण्यांक आनी सगळ्या रानवटी मनजातींक मनशान नांवां दिलीं. पूण आपणाक सांगात करपा सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच सर्वेस्परा देवान मनशाक एक बरी न्हीद घाल्ली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिचे सुवातेर मांस घालें. आनी उपरांत दादल्या थावन काडलोले बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका दादल्याशीन हाडली. तेन्ना दादल्यान म्हणलें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटलीं, कित्याक नर हाची तिका काडल्या. ह्याच पासत दादलो आपले आवय बापायक सोडटा आनी एके बायलेक एकवटा आनी तीं दोगांय जाणां एकूच कूड जातात. तीं दोगांय दादलो आनी बायल विंगलीं आसलीं पूण तांकां एकामेकाची लज दिसनासली. देवाचें उतोरें.